मंगळ बाबा भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी आयकलां सांत पावल तेसलानिकांक सांगता तुमचे भावार्थाचें जिवीत देवाचेर तीर विस्वास, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, जे जिवीत तुमी जियेतात तशेंच सगळ्या संवसाराक ती बरी खबर परगटूंक, देवाचो मोग दिवंक तुमी नमुने जायात. आनी शुभ वर्तमानान आमकां शिडकावणी दिता. जेजू म्हणटा चोत्रायेन तुमचें जिवीत जियेयात. वॉचफुलनेस फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड सेवियर. चोत्रायेन रावप म्हणजे जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या जोडटेच्या दिसा येण्याक सोडवणार कसो. एके बोटीर गेल्ल्या घोवाच्या बायले सारको, बोटीर गेल्ल्या घोवाची बायल प्रायेर वा समुद्राचे देगेर उबी रावन घोव केन्ना येतलो ती वाट पळयता. एका चोत्रायेचें जिवीत म्हणून बगोर ती आपले घरचें काम करून, भुरग्यांची देखभाळ करून घोवाच्या येण्याक रावता. तेका चोत्रायेन रावप म्हणटात. शिटूक आनी चोत्रायेन देव केन्ना येतलो ती आमकां खबर आसची ना. देवान आमकां बासायलां सासणीक जिवीत, देवान आमकां ठम बेसांवां बासायल्यान, पूण ती केन्ना मेळटलीं आनी केन्ना देव येतलो ती आमकां दिवपाक ताची आमकां खबर ना. देखून जेजू म्हणटा तयार रावात. तयार रावात म्हणजे बेश्टे थंयसर उबो रावन सोडवणार केन्ना येतालो ती वाट पळोवप तेका तयारी म्हणिनात, पूण मनाची काळजाची तयारी सदांच्या जिवितान दिसूंक जाय. देवाचेर विस्वास, देवाचेर भावार्थ आनी मोगाचें जिवीत सदांच्या जिवितान जियोवन सोडवणाराची वाट पळोवंक जाय. अशें सांत आगुस्तिनान केलें आनी शेवटी सांत आगुस्तीन म्हणटा लॉंग हॅव आय नोन यू, लव सो एन्शंट येट सो न्यू. आधुनीक पुर्विल्लो मोग तूं आनी इतलो आधुनीक तुजो मोग आनी तसोच तो नवो पुर्विल्लो आनी नवो मोग म्हाका अनुभवूंक मेळ्ळो. आतां म्हज्या तो कॉन्वेर्तोर जाल्या उपरांत ही ताची उतरां. ताच्या पयलीं देवाक सोद करता आसतना वायटाक सांपडटा. 18 वर्सां ताची आवय दुकानी रडोवन ताचे खातीर मागणें केल्या उपरांत ताचें परिवर्तन जाता. सांत आंब्रोज ताका क्रिस्ताचो भोक्त जावंक मार्गदर्शन करता आनी तो बावतीजम घेता. बावतीजम घेतल्या उपरांत फाटीं फुडें पळयना, पाद्रीपणाची ओड ताका मेळटा. मागीर ताचें कार्य पळोवन ताका बिस्म साहेब करतात. मोठवाशी जिवीत जियेता आनी तो विद्वान मनीस, शिकलोलो मनीस भावार्थाचेर पुस्तकां बरयता आनी एक मेन पुस्तक जावन आसलें कन्फेशन्स. सो मोगळ भाव भयणो, जेजून आमकां सासणीक जिवीत बासायलां. देवान आमकां भास दिल्या तो आमच्या सदांच्या जिवितांत वावुरतलो आनी आसतलो. शेवट पर्यंत तो आमकां सांगात दितलो. पूण आमची खोशी आसूंक जाय देवाचो मोग स्विकारूंक आनी अनुभवूंक आनी एकामेकाक बरवाशाच्या विस्वासान
एकामेकाक पावूंक देवाचो मोग दिवंक सुर्गींचे राज ह्या संवसारांत बांदूंक आमी वावरुया.